दिव्यवाणी 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 भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बोडव्यान मरियेक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भस्थ जाली. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. अबळे सोम्याची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे तेन जाव. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमचे मदेन जियेलो. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बोडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताच्या कष्टा आणि कुर्सा वरवीं जीवनपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वता आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुझे ताबेन. म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आणि सलय आमेन. सरल्या बावर्त्यां पासत मागणे शासनाचो विशेव दी तांकां ये सोम्या आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी. समाधानान ते विशेव घेवन दीत आमेन. सकाळींची बेटवणी. ये जेजूच्या दैवीक काळजा आयच्या दिसाचे सर म्हजी मागणी कामां आणि कश्ट आमच्या पातकांच्या फारीकपणा पासत आणि आलतारीच्या भोव पवी साक्रामेंतान तुवें तुकाच कळनासतना बेटोवच्या समेस्त इराद्या पासत भाग्यवंत आंकवार मरियेच्या खतावीण काळजा मारिफात हांव तुका भेटयतां. प्रत्येक जावन मागण्याचे आपोस्तलादीच्या इराद्या पासत आणि पापा साहेबान या महिन्यान दाखोवन दिल्ल्या इराद्या पासत हे सर हांव तुका भेटयतां. सर तुजे पासत ये जेजूच्या भोव पवित्र काळजा ये जेजूच्या देव काळजा तुझे राज येव. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आणि बऱ्या करण्याक मेळची सर्व शिक्षा माफी जोडूंक हांव खुशी व्हरतां. सोम्या जेजू तुझ्या भोव दैवीक काळजाचे ससायेन राख आमच्या भोव भाग्यवंत पापा साहेबाक. जा तूं ताका उजवाड घटाय आणि बुजावण. म्हज्या देवा म्हज्या साहेबा हांव तुज्या पांयांक पडटां. हांव तुका अर्गान दितां. अंतस्करणी नमस्कार करता. व्हड तुजो उपकार मानता. कित्याक तुवें म्हाका रचलोय म्हूण नीज क्रिस्तांव केलोय म्हूण आज पर्यंत सांबाळलोय म्हूण. जशी बरी रात चली तसो बरो दीस दी साहेबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिंतना म्हजे सोब म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पितां.
तुझ्या व्हडा मानाक, म्हज्या पातकांच्या फारीकपणाक, म्हज्या जेजू तुझ्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासत बक्षी म्हजी सोमेस पातकां म्हज्या पातक्याची काकूट कर. देवा पवित्र आत्म्या, दी सायबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पातकांत हांवें पडना जावच्याक, तुजे उपादेश सांबाळूंक, म्हजे कायदे पाळूंक, म्हज्या पातक्याची काकूट कर. म्हाका पातक्या बक्षी. मरयेक समर्पण. म्हजे राणये आनी म्हजे माये, हांव म्हाका सगळोच तुका दितां आनी म्हजें भक्तीपण तुजे थंय दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पितां. म्हजे दोळे, म्हजे कान, म्हजें तोंड, म्हजें काळीस आनी म्हाका सगळोच कांयच दवरिनासतना देखून हे मोगाळी माये, हांव तुजो जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजीच आस्त आनी वस्त म्हणल्या बरी. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता, तुज्या ती मोगाच्या पुताची, आमच्या सौम्या आनी सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कुडानी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासो. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मारा काकूट आमची कर.
ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मारा काकूळ तामची कर. आता आम्ही देवाचे उत्तर ऐकूया. मातेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 23 27 तावन 30 आणि 2. हाय तुमका शास्त्र्यानो आणि फारिचेवानो, कपट्यानो, सून काडिल्ल्या फोंडा बरी तुमी. भायल्यान ते सोबीत दिसतात, पूण भितरल्यान तांतू बरो नासा मेल्ल्यांची हाडां आनी सर्व थराची कुसडाय. तशें तुमी भायल्यान भाग्यवंत म्हणून दिसतात, पूण तुमचे भितर बरो नासा सगळें कपटीपण आनी अक्रम. हाय तुमकां शास्त्र्यानो आनी फारिचेवानो, कपट्यानो, प्रवाद्यांचे फोंड तुमी बांदतात आनी भक्तांच्यो समाधी तुमी नेटयतात आनी म्हणटात, आमच्या पुर्वजांच्या काळार आमी आसल्यांव जाल्यार प्रवाद्यांचे रगत वारोवंक तांचे सांगाता आमी केदींच मेळते नाव. अशें तुमी प्रवाद्यांक जिवेशी मारिल्ल्याची संतत म्हूण तुमीच साक्षीदार. बरें तर तुमच्या पुर्वजाचें माप तुमीच बरा. देवाचें उतर हें. सोमीन जेजू दयाळाचें प्रतिरूप आनी काकुळतीन बरलोलो म्हूण आमी मानतांव. तरी गरज पडुल्ले वेळार ताणें कठीण उतरां वापरल्यान. हाचें एक निदर्शन आयचे सुवार्तेंत आसा. तो फारिजेवांचे आनी शास्त्रांचे कपटपण खंडन करता. 7 रितींचें कपटपण ताणें आदारलें आनी जेजून तें खंडन केलें. त्या पैकी 2 संगती आयचे सुवार्तेंत आसात. जेजू तांकां सुनो काडिल्ल्या फोंडाक सरी करता आनी प्रवाद्यांक जिवशी मारिल्ल्यांची संतत म्हूण वोलायता. कित्याक जेजून ही तीक्ष्ण उतरां तांचे विरोध उसारली म्हळ्यार तांकां त्या कपटपणांतावन आपणाकच मुक्त करूंक मोन नातलें आनी तांच्या कर्तुबांचेर तांकां बेजाराय वा सुरसुरे नातले. असलें धोरण सोमी पसंद करिना. आपल्या पथका खातीर आनी खोट्या जिन्ये पासत सुरसुरे भोगतेल्यांक मात्र तो काकुळदार. सांजुजेच्या मानाक नोवेन. हे महिमेवंत सांजुजे जेजूच्या विश्वासी पाटलावदारा, आमच्या आत्मीक आनी सामाजीक बऱ्यापणाक गरज आसचें देणें आनी जेजूच्या काकुळते बरीत काळजातावन सर्व आदार मागून घेवचे खातीर तुजी बळादीक विनवणी आशेवन तुजे लागीं येता. आमकां हेर सर्व देण्या संगी बऱ्या मरणाची कृपा मागोवन दी. तशेंच आमी आतां मागतांव तो खेरीत उपकार आमकां मेळासो कर. मनीस जाल्ल्या देवाच्या शब्दाच्या राखण्या, तुवें आमचे खातीर केल्ली विनवणी देवाच्या सदरे मुखार खंडीत पावतली म्हूण आमी विश्वास दवरतांव. देव आपल्या वर्त्या महिमे खातीर आनी आमच्या वर्त्या बरेपणा खातीर उपकारता तें सकड आमकां दितलो. महिमेवंत सांजुजे, तुका जेजूचे रासच्या मोगा वरवीं आनी ताच्या नांवाचे महिमे खातीर आमची मागणी आयक आनी आमची विनंती जारी करूंक बापा लागीं माग. आमेन. सर्गींच्या बापा, ससान काळातावन गुपीत दवरलेलो मिस्तेर तुवें तुज्या पुता जेजूतय सांजुजेक उक्तो केलोय. तुज्या पुताक देव आनी मनीस म्हूण वळखूंक आमकां आदार दी म्हूण मागतांव. बापा, आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा, तुज्या सेवेंत आपलें जिवीत सारूंक तुवें सांजुजेक आदार दिलोय. आमी आमची मोत हेर सगळ्या संगतीच्या पयले तुज्या राजाचेर आनी तुज्या नितीचेर खंयचेशे कर म्हूण आमी मागतांव. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, हर एक व्यक्तीन तुवें दिवचें आपोवणें वळखून तें स्विकार करूंक जाय म्हूण तुजी कुशी
सांजुजेच्या मागण्याच्या मजतीन तुझे कुशे प्रकार जियोंको आमकां कुरपा दी म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे ऐक. सर वस्तूंच्या रचणारा तुजो वावर तुवें आमच्या हाती सोडलाय आनी आमचो वावर तुका मानता तसलो जावं म्हूण आमी मागतां. बापा आमचे मागणे ऐक. जिविताच्या दातारा सर्वां तुजे थंय जियेतात. मरण पावुल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या पुता मुखांत्र मोरी जुजे आनी तुज्या सगळ्या सांता संगी जियोवचें भाग दी म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे ऐक. सोम्या देवा पृथ्वीच्या रचणारा तुवें मनशा कुळाचेर वावराचे नियम घालाय. सांजुजेचे देखीन आनी ताच्या विनवणेन आमी तुवें दिल्लो वावर पंता पावोवंक आमकां कुरपा दी. आमच्या साल्वासांवाच्या सुरवेर मोरयेन तुज्या पुताक गर्भी सांबाळून ताका ह्या संवसारी हाडलो तेन्ना तुवें ताका जुजेच्या जतनेखाल दवरली. तुजे पवित्र सभेन आजुनी तुज्या मिस्तेरांचे विश्वासी राखणदार आनी मनशा कुळाक क्रिस्ताचो गुर्त जावन उरोवंक ताचे मागणें तिका आदार जावं. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर पदवेदरा बापा जुजेक नितीवंत मनशाक तुवें देवा मातेचो पती केलोय आनी त्या विश्वासी आनी शान्या साकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुताक बापाय बरी सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलोय. आमच्या सोडवंदरा जेजूची आनी ताचे माये मोरयेची मोगान आनी विश्वासपणी जतन घेतिल्ल्या ताका जेजूचे गुडार्थ कुडीचो सांबाळ करूंक तुवें नेमलोय. ताच्या आदारान सोडवंदराचे जिवीत आमचे सवे वाडत वचूं आनी सोमेस्त मनशांक ताची सोडवण पावूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. दिसपडते कामाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. सर्गींच्या बापा आकाशाचेर आनी पृथ्वे वयर आसचो सर्व वस्तू तुज्या हातांच्या कामाची महिमा वर्णितात. हो सगळो संवसार तुवें रचलाय. मनशाक ताचेर अधिकार दिलोय आनी आमच्या वावरा मुखांत्र तुजे रचनेचें काम मुखारसून व्हरताय. जेजून ह्या संवसारांत सुताराचें कामाचें महत्व आमकां दाखोवन दिलां. जेजूचे शीस मासली पाकचे आनी इतर कामां करून आपणाचें पोट भरतले. म्हाकाय तुवें म्हज्या कुटुंबाच्या पोशणा खातीर एक फावो तें काम दिलाय. त्या खातीर हांव तुका काळजांतावन अर्गां पाठयतां. त्या कामा वरवीं म्हज्या कुटुंबाचो फुडार बरो जावं दी आनी आदाय वृद्धी जावं दी. कितेंय आळसाय वा भ्रश्टाचाराक इडे दिनासतना म्हजें काम प्रामाणीकपणान आनी सुडसुडायेन करूंक म्हाका उर्बेवंत कर. म्हजें काम करूंक जाय जाल्ली कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. हांव काम करतना सर आपायांतलो म्हाका राखून व्हर. म्हजें काम सेवेच्या मोगाच्या आनी नितीच्या मनोभावान भरून दी. अशें म्हज्या कामा मुखांत्र हांव तुजो पाटलावदार म्हूण संवसाराक कळीत जावं दी. ह्या संवसारांत तुवें म्हाका दिल्लें काम समतस एक दीस तुजे सरशीन येवंक पावोवंक आनी जैत तसो मुकूट आपणावंक म्हाका फावो कर. सांजुजे बापा सर कामेल्यांच्या पात्रोन सांता आमचो दिसपडतो ग्रास जोडूंक आमकां कुमोक कर. आमेन. ऑगस्टाची 30 तारीख सांत युफ्रेजिया 1870 ऑक्टोबर 17 सिरो मलबार देवस्तुती रितीच्या कुट्टूर गांवच्या नसरानी कुटुंबांत अँटनी जेप्पूकरन आनी कुंजत्तील हांची मालगडी धूव जावन युफ्रेजिया जल्माली. पविस्नाना वेळी तिका रोजा म्हूण नांव दिलें. तिचो बापय ग्रेस्त आस्तीदार आनी आवय भोव भक्तिवंत स्त्री. 9 वर्सां प्रायेर तिका मरी दिश्टीक पडली आनी त्या दिसा तिणें एक धार्मीक भयण जावचो निचेव केलो.
1080-60 इसवेंत सा एलियास च्या घडल्ल्या कार्मेलीत मेळाच्या एका बोर्डिंगाक तिच्या शिकपा खातीर भरती केली. तिणें कार्मेलीत मेळाक भरती जावंक फुडें सरतना सुरवेर तिच्या बापायन अडकळ केली तरी उपरांत तो ओपलो. 1080-90 इसवेंत त्रिशूर दियेसेचो स्वदेशी पयलो बिस्प मार जॉन मनाशेरी हाणें स्थापीत केल्ल्या कार्मेलीत कॉवेंतांत तिका रीग दिली आनी तिणें जेजूच्या पवित्र काळजाची एफ्रोजिना म्हणलें नांव घेतलें. तिणें आपली नोविशिएट तरबेती आरंभ करतना तिची भलायकी बिगडली आनी तिच्या भलायकेच्या कारणान तिका पाटी धाडची आलोचन जाताना राती एका दर्शनांत जेजू, मरी आनी जुजे दिश्टीक पडली आनी तेच घडये तिची पिडा गूण जाली. दुसऱ्या दिसा दाक्तेरांनी तिची तपासणी करून तिची पिडा गूण जाल्या म्हूण खचित केलें आनी तिका पाटी धाडची आलोचन सोंड सोडली. 1900 मेच्या 24 तारखेर तिणें तिच्यो आंगवण्यो केल्यो आनी नव्यान स्थापन जाल्ल्या बेल्लूर्ब सा मेरी कॉवेंताक तिका सहाय्यक वडील म्हूण नेमक केली. मदर इफ्रेजियाक मागण्यांतय विशेष भक्त आनी जेजूच्या पवित्र काळजांतय तिका विशेष पातयणी. मोरयेसो तिका विशेष मोग. साक्रामेंता मुखार जायतो वेळ ती मागण्यार आसताली. लोकांनी तिका मागण्याची मदर म्हूण आपोवंक सुरू केलें. 1952 ऑगस्टाच्या 29 तारखेर ती मरण पावली. तिच्या मरणा उपरांत तिका निकेपिल्लो जागो एक यात्रीक जागो जावंक पावलो. 2006 इसवेच्या डिसेंबर 6 तारखेर तिका पापा बेनेडिक्ट 16व्यान भाग्यवंतपणाक उबारली आनी 2014 नोव्हेंबराच्या 23 तारखेर तिका पापा फ्रांसिसान सांतीण म्हूण प्रगटली. ये भाग्यवंता जुसे देव मायेच्या पोती सर्गींच्या सोबीत फुला पदवेदार शेरोती जुजे बापा पावतो म्हाका जुजे बापा पावतो म्हाका जुजे बापा पावतो म्हाका जुजे बापा पावतो म्हाका ये भाग्यवंता जुजे क्रिस्ताक पोसक्या बापा रक्तान ताच्या सोडयल्या जातो बापय भोगता जुजे बापा पावतो म्हाका जुजे बापा पावतो म्हाका जुजे बापा पावतो म्हाका जुजे बापा पावतो म्हाका ये भाग्यवंता जुजे देव कुटुंबाच्या धन्या विस्नार देणी बेसावा वांटून धाडतो आमकां जुजे बापा पावतो म्हाका जुजे बापा पावतो म्हाका जुजे बापा पावतो म्हाका जुजे बापा पावतो म्हाका मोगाळ पोता सोवे आमक्वार मोरी
आशीर्वाद देव आमकां. भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.